जी बसबसपुरी गोंयांत चल्ल्या आर्थीक आसूं किंवा इतर क्षेत्रांत ती बंद करून लोकांक बरो न्याय दिवपी सरकार हे सगळे आमी करपाक मुखार सरल्या आनी बरे सरकार गोंयांक कशें मेळटलें हे मोगो पक्षान तृणमूल पक्ष पळयता. आज म्हाका उमेद आसा की जवळ जवळ आमच्या 11 मतदारसंघातले उमेदवार फायनल जाल्या. 3 वरांचेर आमच्या मतदारांक आमचे जे कॅन्डिडेट आसा ते डिक्लेअर करपा खातीर आमी मुखार वतले आनी हे करता आसतना आमी लोकां मदीं वचून एकूच मागताले की जागे जायात, गोंयकारांनो जागे जायात. गोंयकार जर टिकतले जाल्यार गोंयकारांनी जागे जावपाची आवश्यकता आसा आनी त्याच खातीर गोंयकारांनो जागे जायात. 14 तारखेक उठात आनी फक्त शिक्को मोगो आनी तृणमूल युतीक म्हणजे सिंह आनी सदाफुली फूल हाका मारून ह्या युतीक जैतिवंत करात आनी तुमची जी स्वप्नां आसा जी मोगो पक्ष 1963 ते 1919 पर्यंत काम करून जी स्वप्नां तयार केली ती स्वप्नां पूर्ण करपा खातीर आमकां हातभार जाय. मागीर तो जमनी आसूं, घरां आसा, घरां आनी ताचेर पोनां आशिल्ल्यो जमनी ह्यो सगळे तुमच्या नांवार करून घेवपा खातीर आसूं किंवा इतर गोश्टी आसूं हे सगळे तुम्ही करून घेवचे अशें हांव मोगो पक्षातर्फे विनंती करता. आनी येता त्या परत एकदा येता त्या निवडणुकेक आमकां जैतिवंत करून बरें सरकार, नॉन करप्ट सरकार लोकां मदीं हाडा. देव बरें. बरोबर घेवन लढयता आनी हे सत्य आसा. आज माजी आमदार कुंकळकार गोंयचो ताणें जें ट्वीट केलां तें पळयत जाल्यार हास्यें की रडचें हें म्हाका कळना. त्या शिवाय आर भारत म्हणून जो चॅनल आसा तो ऑल इंडिया लेवल चॅनल, होय चॅनल कितें कितें प्रसिद्ध करता तें पळोवन हातूंत खंयचो पक्ष इनवॉल्व आसा हें कळटा. म्हाका लोकांक इतलेंच सांगपाक जाय, मतदारांक इतलेंच सांगपाक जाय की मोगो पक्ष तृणमूलाक घेवन गोंयांत नवी सकाळ हाडपा खातीर मुखार सरता. नवे सकाळा बरोबर नव्या वर्सांत नवें सरकार आनी नवी सांज येवचे पयलीं हें सरकार स्थापन जातलें त्या बद्दल दुबाव ना. आज भारतीय जनता पक्ष म्हाका दिसता तांची जे संघटन आसा म्हणजे कोर संघटन हे नेस्तनाबूत जावपाच्या वाटेर आसा आनी हे येता ते 2 ते 3 दिसांत आमकां दिसून येतलें. इतलेंच न्हय, हांचे जे पक्षाचे नेते आसा मागीर मुख्यमंत्री आसूं, अध्यक्ष आसूं, हे खंयच्या खंयच्या उमेदवाराच्या घरा वता आमच्या मोगो पक्षाच्या हेंय आमकां कळून चुकलां. म्हणजे ह्या लोकांनी गोंयची नीतिमूल्यां मातयेंत बुडयलींच पूण आपल्या पक्षाची नीतिमूल्यां मातयेंत बुडोवपा खातीर हे काही नेते जे भारतीय जनता पक्षाचे आसा ते फुडें सरल्या. एका वेळार अध्यक्ष बाब विनय तेंडुलकर आशिल्लो तेन्ना बरें काम तो करतालो अशें दिसतालें आनी 4.5 लाख मतदार तांचे कार्यकर्ते आसा अशें ताणें डिक्लेअर केलें. हांव अभिमानान सांगता बरो मनीस एक तो आसतूय बी ते 4.5 लाख कार्यकर्ते. पूण अकस्मात 2 वर्सां भितर तांकां मतदारसंघात उमेदवार तांच्या कार्यकर्त्या मदल्यान मेळना हें पळोवन पक्षाचे दुर्भाग्य काय कार्यकर्त्यांचे दुर्भाग्य हे सोदून काडपाची आवश्यकता भारतीय जनता पक्षाक
करपाक येतालो वॉट्सॅपार की तुमी युती तोडपाची आसा टीएमसी वांगडा आनी जे व्हायरल जाताली मेसेज एक म्हणजे काँग्रेस आणि बीजेपी आसा तांचे पायापोनची वाळू सध्या सरकल्या. काँग्रेसीत सध्या स्वताचे हात खंय खंय पावल्या हेच खबर ना. आणि भारतीय जनता पक्ष तांचे कार्यकर्ते दुखावल्ल्या कारणान रसतळाक पावपाच्या गोंयांत रसतळाक पावपाच्या तयारीत आसा. आज भारतीय जनता पक्ष जेन्ना तिकीट डिक्लेअर करतलो तेन्ना हें आमकां दिसपाक जाता. आनी त्या खातीरूच म्हाका दिसता की ज्या तरेन सध्या गोंय चल्लां त्या गोंयांत परिवर्तनाची गरज आसा आनी हें परिवर्तन करून दिवपा खातीर मोगो पक्ष फुडें सरला. हेजें कितें मिडिया न्यूज येता किंवा न्यूजपेपर न्यूज दिता तातूंत कांय अर्थ ना. हे कोणी तरी घडोवन हाडिल्ल्यो न्यूजी हांवें पयलींच सांगलां आर भारत हे चॅनल नॅशनल लेवलाचो चॅनल ह्या हातूंत ह्यो गोश्टी येता तेन्ना तातूंत खंय तरी एक पक्ष कारणीभूत आसा अशें म्हाका दिसता. आनी त्या खातीर हाचेर विश्वास तुमी सगळ्यांनी दवरूंक जाय.